केला। त्या संदर्भात सगळ्यांनी आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन केले आसा। आणि नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या सगळ्या घटकांक न्याय दिवपा खातीर जे आमचे विकसित भारत हे आमचे नरेंद्र मोदीचे जे स्वप्न आसा त्याच धर्तीचेर काम करता आसतना विकसित गोवा करप आणि तो विकसित गोवा करता आसतना गोंय हे आत्मनिर्भर करप, स्वयंपूर्ण करप हो ध्यास घेऊनच तांणी एक बजेट तयार केल्लें आसा आणि त्या बजेटान सगळ्यांक सामावून घेतिल्लें आसा। त्या बद्दल तांचें अभिनंदन केल्लें आसा। त्याच प्रमाणे आमकां जेन्ना पयर आमी फाटल्या जानेवारीन आमी वचून सीएमाक मेळिल्ली की आमकां जो RID फंड आसा तो डेव्हलपमेंट करपाक जो फंड जाय तो फंड आमकां दिवचो अशें म्हणून आमी सीएमा कडेन गेल्लीं आणि सीएमा कडेन आमी मांडिल्लें। त्याच बरोबर आमचे जे पळय आमकां ऑनररियम गेल्या कित्येक वर्साचो म्हाका दिसता परच्या मिटिंगेक तो विशय आयिल्लो आणि प्रत्येक आमी तुमकां त्या दिसा मिटिंगेक जो ठराव घेतिल्लो ताजेरूय आमी उलयल्लीं तो ऑनररियम वाडोवन दिवचें अशें म्हणून आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केल्ली। त्या प्रमाणे सीएमान आमकां सांगिल्लें की ह्या बजेटान आपूण तें घालता म्हणून आमी आमची मिटींग सुद्दां ती 7 तारखेक आशिल्ली आमची खरी एक्चुअल ती तुमकां सुद्दां कळयल्ली आमी 7 तारीख म्हणून मागीर ती आमी पोस्टपोन करून 9 तारीख केली आणि आज काल आमकां सीएमानी बरी आनंदाची अशी गोष्ट आमचे खातीर दिल्ली आसा RID आणि आमचे ऑनररियम। त्या बद्दल सीएमाचे परत एकदां सगळ्यांनी अभिनंदन केल्लें आसा। प्रत्येकान आपापल्या मतदारसंघात काम करता आसतना येवपी अडचणी आसतल्यो तर डेव्हलपमेंट करपा खातीर कितें जाय त्या संदर्भातले सगळे विचार तांच्यांनी सगळ्यांनी मांडिल्ले आसा। आज किती इश्यू आशिल्लो मिटिंग? इश्यू म्हणजे मंथली मिटींग न्ही खंयचो म्हणटा नवे कितें डिमांड केला? नवे आतां आमी पळयता की त्या रस्त्याचेर सदांच एक्सिडेंट जाता, खुबशे एक्सिडेंट जाता आनी नवेच्या मेंबरान फाटल्या फावटी सांगिल्लें की ते CCTV कॅमेरा घालचे किंवा थंय जे पळय ते फलक लायल्ले आसा ताच्या संदर्भांतलो तो मातसो दुसरे कडेन व्हरचो अशे संदर्भांतले सगळे जे तेणें ठराव फाटल्या फावटी घेतिल्ले आमी ते फुडें धाडिल्ले आणि ताजे आमकां अजून तशें आन्सर वेवस्थीत आसना म्हणून आज आमी परत ताजेर एक घेवन तांकां रिमांयडर धाडटलीं। त्याचे लास्ट टाइम मागता 1-2 मिनट फाटी मिटींग जाल्ली आणि एक सायन बोर्ड न्हू तो ट्रॅफिक सिग्नला आडखळ जाता तो काडपा म्हणून गेले अजून तो काडलो ना। आमी लेटर केल्ले तांकां तेच सांगता न्ही हांव ठराव आमी धाडिल्लो तांकां म्हणून ताजे संदर्भांतले आमकां पोलिसेक दिला म्हणून लेटर एक आयिल्लें आसा पूण ताजे फुडें कितें एक्शन काय जावना ताजेर त्या संदर्भांतले आमी परत एकदां तांकां रिमांयडर धाडटलीं। त्याच प्रमाणे नरेंद्र मोदीजी जे पयर 22 तारखेक आयले तेणी आमकां सादारण 13,000 कोटीची जी म्हणजे ल्हानशा माणकुल्या गोंयांक 13,000 कोटीची कामां दिली आणि ते म्हणजे तातूंतल्यान आमचो गोंयचो खरें म्हणचे डेव्हलपमेंट जावपाक म्हणजे बरो एक हे जाल्यार त्या खातीर सगळ्यांनी मोदीजीचेंय बी अभिनंदन केल्लें आसा। बाळी कितें प्रॉब्लेम जिल्ल्यान कितें सांगला उदक येना तांच्या फूल केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीक तांणी सांगलां की तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा म्हणून सांगला। तो जायकाची लायन घातिल्ली आसा पूण ती अजून चालू केल्ली ना ती चालू करपा खातीर तांणी सांगलां की एक लेटर करचें म्हणून ते आमी ठराव तांकां धाडटले। सिद्धार्थान म्हणिल्ले प्रमाणे 15 लाखां टेंडर ते पयशे पावना म्हणटा मटेरियल वाडलो म्हणटा ते 20 ते 25 लाखां पर्यंत जावपाक म्हणजे कितें 15 लाख म्हणजे CO फक्त 15 लाख पर्यंत टेंडर काडपाची पावर आसा आणि ती पावर वाडोवची म्हणून आमी पंचायत डायरेक्टराक आमी लेटर केल्लें आसा ताजेर आमकां कांय येवना तांचे कडल्यान रिप्लाय परत कांय येवना म्हणून जसो GSR वाडला सगळें वाडिल्लें आशिल्ल्या कारणान 15 लाखा भितर काम करप खूब कठीण जाता कारण एक बारीक शेड करपाक घेतली जाल्यार तिजे केन्ना 15 लाख जाता तें आमकांय म्हणजे कळना त्या खातीर ते खरें गरजेचें आसा। आमी परत एकदां म्हणजे फॉलोअप करप चालूच आसा आमचो पूण तो आमी परत हे करतले। डॉमिनिकान सांगला तुमगेले बील दाखोवचें म्हणून बील दिवचें म्हणून कामाचें फायनल जातकीर त्या बील आमी तशें आमी काडून डायरेक्ट ZP मेंबराच्या हातान तशें आमी तें बील कॉपी दिवपाक शकना अशें म्हाका येवन सांगलें। हांवें कडेन डिस्कस केल्लें ना म्हणून अशें ना की जो आमचो पळय ZP मेंबर आसा ताका आमी प्रत्येकाक एक इंजिनियर दिल्लो आसा आनी तो इंजिनियरा कडेन ताणें बसून आपलें बील जाल्या नंतर तें पळोवपाचो ताका पूर्ण अधिकार आसा। आणि दुसरें म्हणजे जो पर्यंत तो ZP मेंबर आपलें तें काम कंप्लीट जालां अशें सांगना तो पर्यंत ताचें बिलूय जायना आणि वचून जे ताणें सांगले त्या प्रमाणे ते आसत न्ही ते प्रत्येक ZP मेंबर आपल्या इंजिनियराक घेवन इन्स्पेक्शन करता ते इन्स्पेक्शन केल्या नंतरूच ताजें तें काम कंप्लीट जालें म्हणटा आणि ताजे नंतर बील केलें वता।
आनी ताणें म्हटलें पळय 20 म्हणजे पयशे जे कमी जाल्यार आमकां काम करपाक मेळटलें म्हणून ते ऑलरेडी जेन्नाच्यान हांवें म्हणजे जिल्ला चेअरपर्सन म्हणून ताबो घेतिल्लो आसा तेन्नाच्यान जी कामां जालीं त्या कामाचे एखाद्या कोण 20% बिलो घालता, कोण 5% घालता, कोण आनी कितें बिलो घालता, ते जे पयशे आसा ते पयशे ऑलरेडी तांचे ते उरता पयशे पळय तांच्या अकाउंटाक म्हणजे त्या डेव्हलपमेंटाक जो अकाउंट आसा पळय ताका ऑलरेडी एड जाता. बाणावलीच्या एक मेंबरान हें केलां न्ही की थंय बाटल्यो उडयता गार्बेज जाता तांणी मांडला तो विशय पण आमी पोलीस ताका कितें करपाक शकता प्रत्येकान थोडीशी काळजी घेवपाची गरज आसा आनी दुसरें कशें आसा तांणी सांगलां पोलिसांक लेटर करून आमी करतली पण थोडीशी जबाबदारी पंचायतीची आसा न्ही पंचायतींनी कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय ते पंचायत एरियेन येता म्हणटकीर डिसेंबर 20 तारखेर मिटींग जाली तेन्ना 50,000 एक मेंबराक ऑनरेरियम दिवचो म्हणून रेजोल्यूशन. सो आज तुमी म्हणल्यार सीएमान तो मागणी आयकला. सो तुमकां 50,000 म्हयन्याक ऑनरेरियम एकल्याक मेळटा. तेजे मातशें प्लीज एक्सप्लेन. आमी सांगिल्लें की म्हणजे प्रत्येक जण मांडटा आपल्याक कितले दिवचे अशें म्हणून कारण अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार एक आमदाराक जर 28-30,000 जर वोटर्स आसा जाल्यार जिल्ला पंचायत मेंबराक 15, 16, 17 अशे वोटर्स आसता. 4-4, 5-5 पंचायती तांकां येता म्हणटकच जे पळय ऑनरेरियम मेळटा ते ऑनरेरियम कमी आसा जे प्रत्येकाक दिसलें म्हणून ताणें एक मागला 50,000 पूण सीएमान आमकां काल ज्या प्रमाणे ताणें आश्वासन दिलां त्या प्रमाणे ताणें ऑनरेरियम आपण वाडयतलो म्हणून सांगलां पूण कितलो एक्झॅक्ट कितलो दितलो तें काल म्हणजे हें केल्लें ना. नेक्स्ट मिटिंगेक तुमकां हांव सांगता. मॅडम सध्या कितले मेळटा तुमकां? 15,000. ओके थँक्यू.